लुकाचे शुभ वर्तमान. दोंडू सोलदार आनी सगळे तरेची पातकी मनशां जेजूक आयकूंक ताचेशी येतालीं आनी फारिजियो तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस पातक्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली. आनीकूय ताणें सांगलें, कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांच्या मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकट्या पुतान आपणाचें आसलें तितलेंय एकठांय केलें आनी घरांतलो भायर सरून तो एका पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मस्तें जिवीत जिवन ताणें आपले ग्रेस्कायेची वाट लायली. आनी ताणें सगळें ओगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर बूक पडली आनी तोय ओचोडणींक सांपडलो. तेन्ना वचून तो त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर चाकरेक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेतांत दुकरां चोरोवंक धाडलो. आनी दुकरां खाता त्यो सांगोतोरी खावन आपलें पोट भरूंक ताका खोशी येताली, कित्याक कोण ताका जेवणाक कांयच दिनासलो. शेकी सौरानान येवन ताणें म्हणलें, कितल्या दिसवडाचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरान नाका पुरो जायसर जेवण खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापायशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केलां. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी उठून तो आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचे कालीज सुचुल्लें. आनी धांवून वचून ताणें ताका वेंग मारली आनी ताचे उमे घेत रावलो. पुतान म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केलां. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन आपल्या चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक वस्त्र वेगीचे वेगी हाडून ताका न्हेसोयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक व्हाणो घालात. गुलगुलीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खोशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेल्लो तो नव्यान जिवन जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जातात ती आयकली. आनी एका चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सोलामोती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुलगुलीत पाडकुलो मारला. पूण तो जोबोर रागार जालो आनी परतूपालून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पोले, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टा बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण शिंदोल बायलां बरोबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताच्या पासत धाकटो मोठो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें,
पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करूंक आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. तर हो तुजो भाव मेल्लो, तो नव्यान जिवंत जाला. सांडलोलो, तो परत मेळ्ळा. देवाचें उतर हें.